7 जुलै त्या ग्रामसभेत ऑलरेडी पंचायतीन स्वता गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लॅन जो आसा तो आमकां एक्सेप्टेबल ना आनी तो गोवा कोस्टल झोन ड्राफ्ट प्लॅन आसा तो कोणाकूच विश्वासाक घेनासतना केला. आमच्या शेतकारांक नुस्तेकारांक आनी कोण स्टेक होल्डर्स आसात पंचायतीक तेन्ना तो आमकां एक्सेप्ट ना अशें ऑलरेडी आमी लोकांनी एकट्याले प्रपोजल येवचे पयलीं आमी हो ठराव घेवन आमी CRZाक कळयलो आनी परत जेन्ना रिवायज करतलो गोवा कोस्टल झोन ड्राफ्ट प्लॅन त्या वेळार सगळे लोकांक शेतकारांक नुस्तेकारांक आनी जे कोण स्टेक होल्डर्स कोण आसात जे कोण संबंदीत आसात तांकां सगळ्या विश्वासाक घेवन हो ड्राफ्ट प्लॅन परत प्रिपेर करचो किंवा रिवायज करचो आनी ते लोकांनी म्हणणे आसात की प्लॅनाचेर इनकॉर्पोरेट करची अशें आमी ऑलरेडी ठरयलें. तरी लोकांक तें मान जाना परत स्पेशल ग्रामसभा घेयात अशी म्हणणी आसा म्हणून आमी मागणी आसा म्हणून 28 तारखेक ग्रामसभा ठरयली आसा. ऑलरेडी ग्रामसभेकूच हें जाल्लें आसा. आयज आमी सगळी पंचायती मुखार जमलेली बिकॉज वी वर डिमांडींग फॉर अ ग्रामसभा. कित्याक आमची लोकां थोड्यांनी हे CZMP प्लॅन हो आतां स्क्रॅप केला सेंट बॅक म्हणटा पळय तेजेर थोडें कन्फ्युजन आसलें. सो आमकां त्या प्लॅनाचेर डिस्कशन करपा जाय जो आमची गांवां कित रॉंग आहा ते हें करून गव्हर्मेंटा पंचायती मार्फत धाडपा जाय म्हणून एक ग्रामसभा डिमांड केली. सरपंचान ती एग्री केल्या. 28 आमची ग्रामसभा दवरल्या. नांव जास्त सांगता आमी ह्यो CRZ CZ आमकां तो फूल ओपोज आसा तो आमच्या गांवान येवपा जायना. नुस्त्या मारता दर्या नुस्त्या मारता तेन्ना हांवें ताका विचारलें म्हाका जेटी येवपास म्हूण ती तुमी पास केली काय म्हूण तो म्हाका सांगूंक लागलो आमी ग्रामसभा घेयले ग्रामसभे पास जाले म्हणूंक लागलो. हांवें विचारलें कितलो लोक आसलो ते लोक आसलो तिणी पास केले म्हणून सांगलें. हांवें सांगलें हांव ते हेजे हांव नुस्त्या मारता दर्या त्यो व्हडली बोटी येयली जाल्यार मुगे म्हणलें पोनेळ फुट्टलो आनी फुटाणे पासून मुगे उबोन वयता म्हणून सांगलें आनी धरलो हांव तेजे पड मुगे भुरग्यां हांव तेजे पोसता म्हणून सांगलें. शिरोडेचो हो लोक कित्याक एकठांय जाल्लो लास्ट आमी ही CRZ प्लान आमकां कांयच खबर ना. कांय जे पंचायती येयलो 1 म्हयनो जालो आमकां कांयच खबर ना कोणाक कांयच खबर ना येयलो एटलिस्ट पंचांनी जेन्ना सरपंचांनी कोणाक कळोवंक ना. फाटली ग्रामसभा जाल्ली फाटली ग्रामसभा जालो तो देखून शिवना बाबा ग्रामसभा आहा एस येवपा आहा CRZ प्लान येवपा आहा तो कितें सगळो गांवचो लोक पूण तेणी कोणाकूय कळोवंक ना. लोक येता आसलो नोटीस मारूंक नासली नोटीसूय ना कांयच ना सांगता कांय ना कोण्याकूय विचारलें कोणाक कांयच ना. आमकां आमकां चर्ची दाखयली पयलीं तेन्ना सगळे लोक आमी आपूच जाले अशें जालां पंचान आमी कित्याक कळोवंक ना. आमी सगळे भोंवले वाडवाडे अशें जालां सगळे आमगे वयता आमी कित्याक तरी या पंचायती आमी सरपंचा बरें येयले विचारून सरपंचाक सांगलें हय आनी येयलो 1 म्हयनो जाल्लो आमी सांगना कोण येताय तांकां सांगलें कोणाक आमी कोण येता ते म्हणजे CRZ प्लान ती कोणाक कित्याक सांगना कोण कळोवप पंचान पंच हाडटाय कित्याक पंच हाडटाय एक गांवांत पंचायती कित्याक येयली जाल्यार कळोवपा न्ही. वार्ड पंचांनी सगळे सायन मारल्या तेजे तेण सगळे मिनिट्स बुकाचेर तेणी सगळ्यांक सायन मारून नोटीस करपाची कोणाक कांय खबर हांवें सरपंचाक कितें खबर आसल्या लोक गांवांत येता आसलो हजारान लोक येता आसलो कित्याक लोकांक घर वयताय शेत वयताय मानशी वयताय तें कितें नाका जालें सगळे वयता एक फिशींग करता तेका देव करूंक मेळना हें कितें नाका जाल्लें तेका लागून लोक येयलो तेणें कितें सांगलां पयर येयलो आमी तेणें सांगलो 28 घेतलो ग्रामसभा 28 पब्लीक डिमांड घेता म्हणून अकस्मात म्हणून लागलो कॅन्सील जाल्या पंचान सांगला ओपोज सायन मारल्या की ग्रामसभा घेवपाक जायना कित्याक घेवपाक जायना म्हणून तेका लागून लोक आज पोतून Shiroda are hereby informed that the special Gram Sabha of the Shiroda Panchayat will be held on 28/7/2019 at 10 a.m. in front of VP office to transact the following business on the agenda. 28 no 28. The agenda of the meeting is as follows: to decide on Goa Coastal Zone Management Draft Plan withdrawn of Shiroda village, to consider objection and suggestion of villagers respect to Goa Coastal Zone Draft Plan. तुम्ही जी सजेशन आम्ही दिल्यास ती कन्सिडर जातली ग्रामसभेत and then we will forward also the stakeholders